समट आणि सावाला. आम्ही देवस्तुतींत या जग जावन मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमी एक नट न्ही, ओके एक्टर न्ही आमी. हां बगार आमी देव मंदिरांत चलची रीत, देव मंदिरांत मुस्तायकी न्हेसची रीत, आमी उलोवची रीत, आमची भास हां आनी जें कितें आमी करता, कुमगार वांटची रीत जावं दी, आराधन करची रीत जावं दी, नमस्कार करची रीत जावं दी, धुंपोवची रीत जावं दी, सकट भक्तीक पुरवाक आसात. आनी ताचो पत्रांत तो उलयता एका स्टायलीन, हां स्टायलीन म्हळ्यार एका रितीन, भक्तीक रितीन आमी केल्यार मात्र हें वडोर सांगलो विशय एक विस्मितकाय भक्तीपण येवंक सादर. देखून आजकाल आयतार म्हळ्यार कितें म्हणलें एक सवाल येता. हां आतां कोणाक पळय आयतारास्पद ना, तांणी मात्र शेनवारा मिसाक येवचें म्हणून हें एक रियायतीचें चिंतप. देखून जर सक्कड शेनवारा मिसाक येता जाल्यार आयतार कोणाक मागीर. आतां इगर्जेंत आमच्या फिरगज्यांनी जावचें कितें म्हळ्यार थोडे जाण मुख्य मनीसच शेनवारा येतात, आयतार आमकां कसलेंच कार्यक्रम करूंक जायनात. तुमच्या अनुभवान तुमी सांगी येतात. आतां फिरगजेचें एक मिटींग आसा, मिशन पॉलोचें मिटींग, अर्दो लोक आदल्या दिसा आयल्यार, दुसऱ्या दिसा आयल्यार आमकां खंयचेच कार्यक्रमां करूंक जायना. देखून सोमियाच्या दिसाचो अर्थ म्हळ्यार हो, ह्या आयतार आमकां फ्री आसा म्हणून आमी सक्कट कार्यक्रमां मांडून हाडल्यार सोम्याच्या दिसाचें म्हत्व सुकोन येता. आतां थोडीं कार्यक्रमां आतांच्या परिगतीन आमकां अनिवार्य म्हणयात, पूण हर एका आयतारा हर एका दुसरी कार्यक्रमां आमी करचीं तर सोम्याच्या दिसाचें म्हत्वच उणें जावन येता. आनी क्रमेण आमी म्हणयत सोम्याचो दीस म्हळ्यार एक मीस मात्र म्हणून. देवस्तुती आतां बरीच रितीन आमी आचरण करचे जाल्यार हाका तरबेतीची गरज आसा, ह्या जाकांक तरबेतीची गरज आसा, लोकांक तरबेतीची गरज आसा अशें म्हणून सांगता. म्हूण सांगल्यार आमकां हे दोळा तरबेती ना म्हूण अर्थ गी. आतां एकाच फिरगजेंत 2 जाग्यांनी मिसाचें बलिदान भेटोवची साध्यता आसा. एक हॉल आसा जाग्यार, पूण एक फावटी हॉलांत हांव मी करता, एक फावटी हांव इगर्जेंत तुमी करा. आमकां हांगाच जायचे, ह्याच भाशेन जायचे, ह्याच वरार जायचे असो अर्थ कितें? आमी सोंड दिवंक तयार ना. आमी म्हळ्यार हांव मात हांगा मुखार येता, म्हजो इगो, म्हजो स्वार्थ येता. हांव आनी एकल्याक म्हजो भाव या भयण म्हणून येता. आमच्या मदें चिंतप आसा कितें आमी सांगल्यार हांवें वडोल सांगलें पवित्र सभेची भास खंयच्या भाशेंत देवाक चड मान वता म्हणलें. खंयचीय भाशेक देवाक खंयचीय भाशेकच. देखून चिंतया 10 जाण एका भाशेचे आसात आनी 100 जाण अनेक भाशेचे आसात. ते 10 जाणां भाशेचो मागणी देवाक मान वता आनी तांकां आयकता. देखून आमचे थंय विशाल मनोभाव जायचे, कालतेपण गरज आसा. देखून थोड्या संगती तिरजांतीन सभेन 400 वर्सां आदी केल्ल्यो त्यो आज रद्द केल्यात. आजुनी लोकांक त्यो कळीत नात. आतां विस्वास सभेन दुसऱ्या 9व्या संगती केल्यात. आतां तिसरी आवृत्ती येवन मुस्त संगती पवित्र सभेन बदलल्यात. ह्या विशयान माहीत नासतना आदलें चिंतून उलयल्यार घुसपट जावंक साद आसा. देखून पयलें आमकां माहीत गरज आसा. आतांचें चिंतप कसलें, आतांची शिकवण कशी, हें पयलें आमी चिंतीचें सोड न्हू. आमी आदी जावन करतले, हांव 30 वर्सां जावन करतले, हांव 40 वर्सां जावन करतले. तें 40 वर्सांचें चिंतप आज कॅन्सल केल्या उपरांत तें कॅन्सल जालें न्ही. देखून आमी ह्या पत्राचो उद्देश तोच. जर तर संगती बदलल्यात आमी विशाल मनोभावाचे जायचे, उदार काळजाचे जाल्यार घुसपट गोंदळ कांय ना. लढाई तर्क वाद वाटे फाटे खंय जातात. खंय एक मनीस आपणें चिंतिल्लें सारकें आनी तें मात सारकें दुसऱ्यांक कसलोच आस्पाद दिना, वांटो दिना, थंयसर घुसपट गोंदळ जाता. समट आणि सावाला. मोगाच्यानो गेले त्या आयतारा आमी पाप साहेबाचें आपोस्तलीक पत्र देजिदेरिवो देजिदेरावी आशेवन अत्रक केलो. ह्या पत्रा विशयांत संवाद कार्यक्रम चलयलो. आमचे संगी मानादीक दोतोर रोनाल्ड सेराव आसलो. ताणें आमकां भोव अपुर्बायेची शिकवण आनी तशेंच जाणवाय दिल्ली. आयच्या दिसा ह्या पत्राचो दुसरो भाग संवाद कार्यक्रम आमी चलयता आनी हातूंत आमकां
जायत्यो संगती शिकोवंक आसात कशें ह्या जाकांक आनी लोकांक देवस्तुतेंत पात्र घेतल्यांक तरबेतीची गरज आसा आनी ह्या जातल्यांक कशें सेमिनारींत तरबेती दितात ह्या विशयांत आनी सांगताच देवस्तुती आमकां सगळ्यांक सांगता हाडचे तसली एक भक्तीक कार्य पूण थोडे फावटी हे भक्ती कार्यांत वांटे जावन येवचेय आमकां पळोवंक मेळटात हें कशें आडव येता आनी आमी कशें क्रिस्ती केंद्रीकृत जावन आसल्यार सगळ्यांक सांगता मेळटा म्हणून आमकां ह्या संवाद कार्यक्रमांत जबाब मेळटले देखून तुमकां हांव स्वागत करता आनी तशेंच फादर रोनाल्ड सेरावो हांचे संगी हो संवाद कार्यक्रम आमी मुंदोर येता ह्या पत्रांत आमकां पळोवंक मेळटा पाप साहेबान सांगचें देवस्तुतेंत अजाप ह्या 20 मीस पावचे तसले उणें जावं कांय कारणां आसात गी म्हणून म्हळ्यार ह्या मिसाच्या बलिदानांत इतलो व्हडलो मिस्तेर जेजूचे मरण कुर्साचेर आमच्या पातकाची सोडवण आनी तांणे ताणें जिवंत जावचें आनी ह्या वरवीं एक युनीक गडीत सगळ्या मनशाकुळाच्या चरित्रेन एकीन कण आनी तसले मिस्तेर ह्या मिसाच्या बलिदानांत थंयसर आमकां हाजर जातात पूण जायते फावटी काल जाता म्हणून जाल्यार मीस आतावन भायर येता आसतना खंय एक काल्याक एका कार्याक वचोन आयिल्लें बरें जाता म्हळ्यार व्हडलें कांय भितर कांय मेळोवंक ना या पळोवंक ना म्हणलें बरें आनी ह्या वरवीं पाप साहेबान म्हणचें तसली एक गंभीरता एक अजाप पावचे तसली संगत ह्या मिसाच्या बलिदानांत फाटीं हाडची गरज आसा म्हणून हें साध्य आसा गी तें साध्य आसा वा ना म्हणलें एक व्हडलें सवाल म्हूण म्हाका भोगता आजकाल लौकीक चिंतपा वरवीं हें 20 मीस जावचें एमेझींग आमच्या हातान उबोन गेलां सेक्युलर चिंतप कारण म्हणयात एक 2-3 द्रश्ट जावन दिता आयच्या भुरग्यांक कितें तूं दिशी जाल्यार तांच्या तोंडार विशेष संतोष प्रकाश म्हाका मेळना आयल्या वर ह्याच दिशेन हांव एका पत्राचेर एक लेखन वाचलें उडासा कन्नड पत्राचेर तातूंत एक व्यक्ती बरयतना म्हणटा आयच्या लोकांक विशेशान भुरग्यांक एक विस्मीत जावचें चिंतप उबोन गेलां आनी ह्या वरवीं आमचें जिवीत वजनाचें जालां कित्याक म्हळ्यार आदीं चिंतया आतां एक दृश्टांत कोणें आमकां एक ल्हानशें इनाम दिलें जावयेत हांव ल्हान आसतना कोणें म्हाका रजिस्टर दिल्यार आमकां भुरग्यांक आमी पळयलें आज कोणें एक दोतोनेच्या क्लास वेळार एक पिक्चर पिंतूर पळोवचें म्हळ्यार कितें खुशी ह्या कोणें आमकां कोंत दिल्यार जालें आमकां एक कितलो संतोश आतां कोणाक कोंत दिल्यार हेंचूय कित्याक म्हळ्यार आमचें आज चिंतप बदलना देखून एमेझींग देवस्तुतीक आनी आमच्या मागण्याक गरज आशिल्लें चिंतप आज उबोन गेलां आनी सक्कड ह्या वरवीं आमचें भक्तीपणी गेलां ओके आमच्यो इगर्ज्यो थोड्यो इगर्ज्यो आदल्यो पुरातन असले विस्मितकायक आनी असलें एक देवाचें हजारपण बगूंक आमकां प्रेरण जाल्ल्यो तसो आसुल्ल्यो तातूंत कलाकृती आसुल्ल्यो तातूंत सड्ड लायट नासले आनी वणटीचेर पिंतुरां आसलीं हें सक्कड आमकां भक्तीपणाक पुरक जातालें आजकाल आमच्यो इगर्ज्यो बांदिल्ल्यो आनी इगर्जेचें वातावरण आनी हॉलाचें वातावरण सादारण एकच आसा आनी जें कितें हॉलांनी मनोरंजन कार्यक्रमांनी जावचें आनी इगर्जेन जावचें सादारण एकच जाता आनी ह्या वरवीं लौकीक आनी आत्मीक ह्या विशयी आशिल्लो अंतर तो उणो जाला आनी ह्या वरवीं आतां तुमी सांगल्या प्रमाणे इगर्जेचें एक फंक्शनाक गेल्ल्या प्रमाणे आनी हेर एकच म्हणलें चिंतप जालां देखून हो विशय पाप साहेबान मात्रिनी हेर जायत्या देवशास्त्रींनी सांगिल्लो आसा आदीं जर आमचे थंय भक्तीपुर्वक चिंतप ना हें चिंतप पयलीं आमच्या मोतीन काळजांत सुरू जायचें आनी ताका पुरक जाल्लें आमचें सगळें वदन आमचो मनोभाव ना देवस्तुती एक मनोरंजन कार्यक्रम एक हर कार्यक्रमा वरवीं जावचें साद आसा देखून ए सेन्स ऑफ एमेजमेंट बाब साहेब तूं जायते फावटी सांगता ए सेन्स ऑफ हें सकड आमी हाडूंक साद आसा देखून साद आसा म्हूण सांगल्यार आमी थोड्या वेळा पयलें आमच्या देव मंदिराक येवंक जाय
देव मंदिराचें वातावरण मागण्याक पुरक जावचें नासलें आमी कित्याक आयल्या आमी कित्याक करता हातूंत आमकां कसलो आत्मीक फायदो गरज आसा हें पुरो चिंतल्यार आनी सक्रीय रितीन क्रियात्मक रितीन वांटो घेतल्यार भक्तीपणान आमी जियोंक साद आसा देखून हाका तरबेती जाय देखून ह्या कागदाचो ह्या अपोस्तलीक पत्राचो शेवट आसा देव परजेक देवस्तुतींत फावो त्या प्रमाणे वांटेली जावंक आनी ताचो अर्थ समजोवंक तरबेती करूंक जाय म्हणून असो ह्या अपोस्तलीक पत्राचो उद्देश आसा नाजाल्यार आमी लौकीक संगतींतच आमी आसतले देखून कितें आमी करता कितें आमी न्हेसता कितें आमी देवस्तुतींत आशेता हें सगळें आमच्या मनोभावाचेर हुंदून आसा आनी काळजाच्या अत्रेकार हुंदून आसा देखून हें आमकां लोकांक चड आनी चड शिकोवंक जाय आनी आमच्या शर्मा वेळारी असली तरबेती गरज आसा नातर शर्मा ही एक भाशण एक स्पीच जावंक साद आसात आनी ह्या वरवीं आमकां मनोरंजन चड मेळत भावार्थाक पुराक चिंतप आमच्या समर्थीची समजणी मिस्तेर आमकां उणें जायत म्हूण म्हाका भोगता ह्या पत्रांत एक विशय पळोवंक मेळटा काय म्हळ्यार देवस्तुतेच्या आचारान एक कला म्हणटा हें पत्र देवस्तुती एक कला गी देवस्तुती तो विशय याजकाक संबंद जावन आसा आर्स सेलेब्रांदी म्हणून थंय वापरला शब्द आर्स सेलेब्रांदी म्हळ्यार संभ्रमणेची एक कला आतां याजकाक एक संभ्रमणेची कला कळीत आसचें कित्याक म्हूण सांगल्यार आमी देवस्तुतींत याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमी एक नट न्ही एक्टर न्ही आमी बगार आमी देव मंदिरांत चलची रीत देव मंदिरांत मुस्तायकी न्हेसची रीत आमी उलोवची रीत आमची भास आनी जें कितें आमी करता कुंभार वांटची रीत जावं दी आराधन करची रीत जावं दी नमस्कार करची रीत जावं दी धुंपोवची रीत जावं दी सकड भक्तीक पुरवाक आसात आनी ताचो पत्रांत तो उलयता एका स्टायलीन म्हळ्यार एका रितीन भक्तीक रितीन आमी केल्यार मात्र हें वडोर सांगलो विशय एक विस्मितकाय भक्तीपण येवंक साद आसा देखून आमी करची रीत उलोवची रीत ह्या देवस्तुतीच्या कार्यक्रमांनी जर तर भक्त नासतना आसा त्या दाळा आमकां खंडीत जावन ही कला देखून आमी सेमिनारिस्तांक ही कला कशें वचून वाचपाक वाचची कशें मिसाच्या बलिदाना वेळार हात आमी उसोवन मागणें करचें कशें हात जोडचे कशें दिबी घालचें आमी भुरग्यांक शिकयता हें सकट हें सकट ल्हान ल्हान संगती जावयेत पूण त्यो बऱ्या रितीन भक्तीपणान आमी केल्ल्या वरवीं ही एक कला आर्स सेलेब्रांदी आमकां शिकोवंक साद आसा आनी ह्या वरवीं लोकांक भक्तीपुराक एक वातावरण रुपीत करूंक साद आसा म्हणजे आतां अनुभवांनी सांगुया जर तर हांव बरें करून हात जोडटा जाल्यार याजक जावन लोक हात जोडटात जर तर हांव बरें करून हात जोडना जाल्यार लोकांना हात जोडूंक प्रेरण मेळना देखून हांवें नमस्कार करची रीत हांवें चलची रीत हांवें देवस्तुतींत वापरची कला सेलेब्रांदी आर्स सेलेब्रांदी लोकांक भक्तीक पुरक जाता आनी मागण्याक आदार जाता देखून तशेंच एकामेका जर तर व्हडां बऱ्या भक्तीपणान कुंभार कशे उतात मागण्या म्हणटात गितां गायतात आनी तांची रीत मिसाच्या बलिदानांत त्या संभ्रमांत आनी एकल्याक प्रेरण जावची भक्तीक रितीन आसा तर आपापीच आमच्या ह्या देवस्तुतीच्या कार्यक्रमांनी मिसाच्या बलिदानांनी भक्ती येवंक ए सेन्स ऑफ एमेजमेंट येवंक साद आसा ह्या पत्रांत आमकां पळोवंक मेळटा देवस्तुतेचें वर्स लितुर्जीक वर्स आनी तशेंच सोम्याचो दीस हाचो नव्यान अर्थ करची गरज आसा म्हणून पापसाहेब म्हणटा हें कशें नव्यान अर्थ करचें आतां सोम्याचो दीस आयतार सोंतू आमी मिसाचें बलिदानाक वेचें आनी वावर करनासतना रावचें हें आमचें आदीं जावन चिंतप आदीं जावन आमकां शिकयल्लें देखून आज काल आयतार म्हळ्यार कितें म्हणलें एक सवाल येता आतां
कोणाक पळय आयतारास्पद ना तांणी मात्र शनिवारा मिसाक येवचें म्हणून हें एक रियायतीचें चिंतप देखून जर सक्कडी शनिवारा मिसाक येता जाल्यार आयतार कोणाक मागीर आतां इगर्जेंत आमच्या फिरगज्यांनी जावचें कितें म्हळ्यार थोडे जाण मुख्य मनीसच शनिवारा येतात आयतार आमकां कसलेंच कार्यक्रम करूंक जायनात तुमच्या अनुभवान तुमी सांगी येतात आतां फिरगजेचें एक मिटींग आसा मिशन पॉलोचें मिटींग अर्दो लोक आदल्या दिसा आयल्यार दुसऱ्या दिसा आयल्यार आमकां खंयचेच कार्यक्रमां करूंक जायना देखून सोमियाच्या दिसाचो अर्थ म्हळ्यार हो ह्या आयतार आमकां फ्री आसा म्हणून आमी सक्कड कार्यक्रमां मांडून हाडल्यार सोम्याच्या दिसाचें म्हत्व सुकोन येता आतां थोडीं कार्यक्रमां आतांच्या परिगतीन आमकां अनिवार्य म्हणयात पूण हर एका आयतारा हर एका दुसरी कार्यक्रमां आमी करचीं तर सोम्याच्या दिसाचें म्हत्वच उणें जावन येता आनी क्रमेण आमी म्हणयत सोम्याचो दीस म्हळ्यार एक मीस मात्र म्हणून आनी थोड्या उपरांत तें सुकतलें देखून सोम्याच्या दिसाचें म्हत्व जुआंव पौल दुसऱ्यान दिएस डॉमिनेंती सांगिल्लें आयताराचें मीस मात्र न्ही इतलो विशय घेवचो हप्त्यान आमकां दुसऱ्या फावट घरा रावचें आनी हेर मनशां सांगाता थोडो वेळ शेजारा सांगाता करसूंचो थोडी भक्तीक कार्य आत्मीक गरजो माया मोगाच्यो दाळाच्यो करण्यो करच्यो आनी अशें केल्यार मात्र तो एक दिवस सोम्याचो दिवस संतोशाचो दीस जावंक पावता देखून अशीर चिंतप आमी सांडून मीस मात्र ह्या मिसी नाका म्हणलें चिंतप सांडून ह्या दिसाचो सोम्याच्या दिसाचो आयताराचो एक अर्थ आमकां कळीत आसा तो तितके जिवाळ रितीन जियोंक एक उलो आसा आनी दुसरें आसा देवचें वर्स आमी आदवेंदाचो काळ आसा आदवेंदाच्या काळाक ताचेंच म्हणल्यार महत्व आसा करेजमाच्या काळाक प्राजीत काळाक ताचेंच म्हणल्यार महत्व आसा मागीर पास्कांच्या काळाक तशेंच महत्व आसा देखून आमी त्या काळाक सरी जाल्लें चिंतप आमी रुपीत करूंक जाय आमची प्रकृती तशेंच करता पावस येयलो एक दीस म्हणून आसा पावस येयलो काळ आसा हिंवाचो एक काळ म्हणून आसा आनी मागीर आमकां दगीचो काळ म्हणून आसा त्या प्रमाणे गेल्यार मात्र आमकां एक वर्साचें सगळी रीत ह्या चलल म्हणून आमकां स्पश्ट जाता देखून देवस्तुतींचे वर्सय आदवेंदांत कितें करूंक आसा तें मात्र आमी केल्यार ह्या क्रिस्मस टायमार गर्जनाचो गोठो जेजू क्रिस्ताचें जिवन जेजू क्रिस्ताचें जल्म आमी संभ्रमल्यार आनी साद्या काळार आमकां हेर आस्पाद आसात करूंक दुसरी कार्यक्रमांनी पुरो देखून ह्या देवस्तुतीच्या वर्साचो सोम्याच्या दिसाचोय आमी फावो तो अर्थ करूंक जाय देखून आयतार आसा म्हण सक्कड कार्यक्रमां थोडीं कार्यक्रम पयस सभेंत थोडे संभ्रम थोडे आयतार करूंक नजो म्हणून आसा देखून आमकां जाय जे आमकां सक्कड कार्यक्रमां केल्या तक्षण ह्या दिसाचो आनी वर्साचो तो केंद्रीकृत अर्थ भितरलो अर्थ आमकां समजोवंक जायना देखून देवस्तुतीचें वर्स आमी नव्यान समजोवंक जाय आदवेंतांत आमी आराम केल्लें क्रिस्तरायाच्या त्या फेस्ता पर्यंत कशें आमी जेजूक भेटोवन ताका राय म्हूण पसारूंक जाय हें एक चिंतप आमकां मस्त गरज आसा हातूंत आमकां समजणी मस्त भोव उणी म्हणून हांव चिंतां आनी एक विशय कार्य म्हणून सांगल्यार देवस्तुती अर्थबरीत रितीन आमी आचरण करचे जाल्यार हाका तरबेतीची गरज आसा ह्या जाकांक तरबेतीची गरज आसा लोकांक तरबेतीची गरज आसा अशें म्हणून सांगता म्हूण सांगल्यार आमकां हे दोळा तरबेती ना म्हूण अर्थ की ह्या मंगळज्योती केंद्रांत जावन तुमी आसल्यात तो लोकांक फिरगांजां वचोन तुमी तरबेती दितल्यात ताजे उपरांत आतांय आसा आनी मस्तूर म्हणची तरबेती मेळटा आमकां देवस्तुतींत फावो ते प्रमाणे वांटेले घेवंक ह्या जगांक आनी लोकांक तरबेती गरज आसा ही निरंतर पूण पवित्र सभेचें चिंतप जायतें बदलता कित्याक म्हळ्यार वेळा काळाक सरी जावन नवीं दस्तावेजां येतात नवें चिंतप येतात नवें सांताचें चिंतप येता देखून आमी निरंतर ह्या तरबेती उक्ते आसूंक जाय ह्या जगांक आनी लोकांक तरबेती गरज आसा आतां देवस्तुतीचें पुस्तक बदलूनच आसात आतां मिसल आतां फाटल्या वर्सांनी तिसरी आवृत्ती आतां तयार जाता रेस्पराची रीत मोडणाची रीत ही सगळी हर एक पटी नवी जावन येता देखून हें नवें चिंतप आमी शिकयचें जाल्यार तरबेती गरज आसा
ओके एक गजाल आनी मंगळाज्योती तावन या फिरगेचे तावन कोणा तावन तरबेती जोडची भोव मोटवी कितल्या वरांची आमी तरबेती जोडता आतां चिंतया आमी एका आमच्या फिरगेजेंत नाटक करूंक आसा वय एका दिसाची तरबेती पावना ताका पावाना वय या सिंगींग कॉम्पिटिशन आसा डान्स कॉम्पिटिशन ह्या दिसांनी आयल्या मस्त स्पर्धा जातात भोव संतोशाची गजाल पूण त्याच भुरग्यांक पळया तुमी युवा जाणांक पळया कितल्या दिसांची तरबेती एकच डान्स कितल्या पटी करतात आनीक बरो जायचे आमकां प्रायज मेळचे तशें म्हणा देखून देवस्तुतीन ती आमकां तरबेती गरज आसा कित्याक म्हळ्यार देवस्तुती आमच्या जल्मातावन अखेर पर्यंत आमकां गरजेची आदिवांतावन हर एका काळाक पर्यंत ती गरजेची देखून तवळ तवळ आमकां थोडो संगती शिकोवंक नव्यो समजोवंक आनी कितें पळय थोड्यो संगती आतां तितले बऱ्यो म्हणून दिसनात त्यो सांडूंक आमी तयार आसाचे देखून त्या झाडा मात देखून एक पटी आज आतां ह्या वर्सा आमी शिकिल्लें तें शाश्वत काल न्ही तें बदलता देखून आमकां बदलावणेक स्पंदन करूंक आनी मनशांय बदलतात आतां आमच्या फिरगेजेंत आज कोण वाचपाक वाचूंक तीच न्ही एक दोन वर्सांनी नवी येतात मुसलां आनी आज आसली ती दुसऱ्या फिरगेजेक येतात या ती मेळनात तांकां प्रायज जाता तशें म्हणटा आसतना ही एक निरंतर तरबेती आमकां गरज आसा देखून आमी असल्या संगतीक चड तरबेतीक तयार जाता आनी असली तरबेती करता आसतना केदळ जाता म्हणलें चिंतप आमच्या मदींच आसा आनी भोव मोठव्या अवदेंत जायती तरबेती आमकां दिवंक जायना आनी एका दिसाची तरबेती आनी एक दोन तीन म्हयन्या उपरांत ती आमकां कितें जाल्ली उडासाक उरना देखून निरंतर तरबेती आमकां गरज आसा आनी नव्या चिंतपाक आमचे दोनी हात आमी उक्ते दवरचे गरज आसा आतां ह्या जाकांक लोकांक तरबेती जाय म्हळें तुमी सेमिनारचे रेक्टर थंयसर ह्या जाग जावंक तयार जावचे सेमिनार्स आसात तांकां असले देवस्तुती विशयान कांय तरबेती आनी प्रचलता की देवस्तुती विशयान तांकां शिक्षण क्लासीस आसात त्या भायर तांकां जें कितें ते करतात तांकां माहेत आनी आमी पळोवन तसांव आतां मस्त वर्सान ते आसात तांकां वाचपाक वचूंक आसात वाचपाक वाचच्या पयलें तांणी वाचूंक आसा पयलें एका ह्या जाका मुखार वचून ताच्या उपरांत जें कितें तांकां मिस्रजार करूंक आसा ह्या कंतारांक जावं येत जे दियोकोन आसात जें कितें ते करतात ताका तयार जावंक आसा तांणी केल्ली रीत सारकी तातूंत कांय बदलावण या तातूंत कांय चिद्वणी आसा तांणी येवन विचारूंक आसा त्या झाडां मात्र आसा देखून एका रितीन समजणी आनी एका रितीन जें ते करतात त्या विशीं समालोचन चिद्वणी हें दोनूय गरज आसा आतां आमच्या फिरगेजेंनी हें कितल्या मट्टाक साद आसा तें आनी एक गजाल कित्याक म्हळ्यार आमी सांगत आसाव आमी मागण्याक आसाव आनी मिसाच्या बलिदानांत कितें तें करतात सारकें ताणें गेल्ली रीत सारकी ताणें वापरली रीत सारकी हें सगळें ताका चिद्वणी मेळटा तशें जाल्यार तांकां तरबेती निरंतर इतलीं वर्सां आसात त्या भायर तेच जावन रिजन्सी वेळार जावं येत आनी मागीर दियोकनाच्या वर्दी उपरांत चड रितीन ह्या थियोलॉजीन आसता आसतना आयताराचे फिरगेजेक वचून तेच जावन कशें करयत म्हूण हेरांक मार्गदर्शन दिता आसतना तांणी पयलीं शिकची गरज आसा देखून आमी ह्या दिशेन तयार तांकां तरबेती शिकप माहेत दिता तशेंच ते करतात तें सारकें वा ना ह्या विशीं व्हरोन पळयता ह्या वरवीं तांकां तरबेती जोडूंक साद जाता आतां देवस्तुती आमी आचरण करता आसतना आमी साक थंयसर सक्कड नमणेचो लोक येता त्या वाठारांत जियोच्या फिरगेजीच्या हाजे भितर बाउंड्री भितर आसले लोक येतात तशेंच आमी दुसरे कडेन येता अशें देवस्तुती मीस आमकां सगळ्यांक की भास खंयची जावं पुरो संस्कृती खंयची जावं पुरो एकवट करचें तसलें एक भक्ती कार्य थोडे फावटी ಎಂತ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯ लोकांक वांटे करचे तसले सन्निवेशां उपजोवचे आमकां पळोवंक मेळटात हाका कोण कारण या हें पळोवंक तितलें बरें दिसना हें कशें हें आडाव येता अशें जायनातलें बरें आमी पयल्या सुवातेर आनी विशेश जावन भारतांत ह्या विशयान विशाल मनोभाव आमी रुपीत करचो गरज आसा देखून हांवें चिंतिल्लें सारकें हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे जायजें हें चिंतप सारकें न्ही हाका कारण हेंच हाज्या ह्या पत्राच्या अखेरेक बाबसाहेब सांगता निमाणें नंबर सांगता आमची तर्क वाद आमी अखेर करया आनी एकवटा पासत वावुरया देखून आतां सोडतोड करचो मनोभाव आसा जाल्यार सक्कड सुदार सुनरूंक जाता जर तर
ह्या विशयान कांयच माहीत नासले आसात हम्म, हम्म. तांणी आमकां सक्कड कळीत आसा म्हणून तर्क केल्यार हा. घुसपट फिरकेचें साद आसा वय. देखून कोण पळय ह्या विशयांत चड माहीत जोडलो आसा शिकप जोडलो आसा तसल्यांचो आमी संपर्क कर तांचेल्यान तरबेती घेवची गरज आसा. हम्म. आतां थोड्या गांवांनी हांव नांव सांगूंक कशें व्हरना भाशे पासत मिसाच्या लढाई जाल्ली आसा. आतां एकाच फिरगजेंत 2 जाग्यांनी मिसाचें बलिदान भेटोवची साध्यता आसा. एक हॉल आसा जाय पूण एक फावटी हॉलांत हांव मी करता एक फावटी हांव इगर्जेंत तुमी करा आमकां हांगाच जायचे ह्याच भाशेन जायचे ह्याच वरार जायचे असो अर्थ कितें आमी सोंड दिवंक तयार ना. आमी म्हळ्यार हांव मात हांगा मुखार येता म्हजो इगो म्हजो स्वार्थ येता. हांव आनी एकल्याक म्हजो भाव या भयण म्हणून आतां आमच्या मदें चिंतप आसा कितें आमी सांगल्यार हांवें वडोल सांगलें पवित्र सभेची भास खंयच्या भाशेंत देवाक चड मान वता म्हणलें खंयची भाशे देवाक खंयची भाशेकच देखून चिंतया 10 जाण एका भाशेचे आसात आनी 100 जाण आनी एक भाशेचे आसात. ते 10 जाणां भाशेचो मागणी देवाक मान वता आनी तांकां आयकता. देखून आमचे थंय विशाल मनोभाव जायचे कालतेपण गरज आसा. देखून थोड्या संगती तिरजान सभेन 400 वर्सां आदी केल्ल्यो त्यो आज रद्द केल्यात. आजुनी लोकांक त्यो कळीत नात. आतां विस्वास सभेन दुसऱ्या 9व्या संगती केल्यात. आतां तिसरी आवृत्ती येवन मुस्त संगती पवित्र सभेन बदलल्यात. ह्या विशयान माहीत नासतना आदलें चिंतून उलयल्यार घुसपट जावंक साद आसा. देखून पयलें आमकां माहीत गरज आसा. आतांचें चिंतप कसलें आतांची शिकवण कशी हें पयलें आमी चिंतीचें सोड न्हू. आमी आदीं जावन करतले हांव 30 वर्सां जावन करतले हांव 40 वर्सां जावन करतले हांव तें 40 वर्सांचें चिंतप आज कॅन्सल केल्या उपरांत तें कॅन्सल जालें न्ही. देखून आमी ह्या पत्राचो उद्देश तोच. जर तर संगती बदलल्यात आमी विशाल मनोभावाचे जायचे उदार काळजाचे जाल्यार घुसपट गोंदळ कांय ना. लढाई तर्क वाद वांटे फाटे खंय जातात. खंय एक मनीस आपणें चिंतिल्लें सारकें आनी तें मात सारकें दुसऱ्यांक कसलोच आस्पाद दिना वांटो दिना थंयसर घुसपट गोंदळ जाता. जर तर आमी सांगता बसोन सांगता कशें आमी करूंक जाय कितें पवित्र सभा सांगता. देवस्तुतींत निर्धार करचे पवित्र सभेन मात्र देशाच्या बिस्पांनी न्ही फिरगजेच्या विगारांनी न्ही आनी खंयच्या समितींनी न्ही. थोड्या फिरगज्यांनी म्हाका सांगिल्लें आसा आमी निर्धार केला. आमी निर्धार करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार देवस्तुती ह्या पत्रांत स्पश्ट बरयलां पवित्र सभेची आस्त कोणाची खासगी आस्त न्ही ती. देखून ती कशी जायजे तें पवित्र सभा निर्धार करता ताच्या पुस्तकांनी त्या प्रमाणे दवरचें. आतां पुस्तकच पळयनातल्या व्यक्तींनी आपणाक सक्कड संगती कळीत आसात म्हणून चिंतचें आनी त्या प्रमाणे चलयल्ल्यांत मात्र आमच्या फिरगजेंनी ह्या पवित्र सभेन घुसपट जाता. देखून ती निवारूंक बाब साहेबांनी हाका पत्र बरयलां आनी सक्कळांनी विशाल मनान आतां दुसऱ्या वातिकान विश्वास सभेन कितें आमकां सांगलां तें समजोवन शिकोवन समजोवन सोडधोड करून एकामेका एकवटान आमी देवस्तुती करीचे सोड न्हू. आतां लाते भास म्हाका कळीत आसा म्हणून सांगून हांवें मिसाचें बलिदान भेटयल्यार लोकांक कळीत ना कितें फायदो. थोडे जाण म्हणटा भारी बरें जालें पूण समजना जाल्यार कितें फायदो. देखून ह्या थोड्या जाणांनी कंथारा म्हणून उरलो लोक वगोच बसत जाल्यार आमी दुसऱ्या वातिकानाच्या विश्वास सभेचे चिंतपाकच आड बेताव न्ही. कित्याक सगळ्या देव परजेन देवस्तुतींत वांटेली जावंक हक्क आनी कायदो आसा. देखून कोणाचे हक्क आमी मस्तूंचे न्हय. देखून सक्कडांनी वांटेली जावन सक्कडांनी मागण्यांत कंथारांत आनी हर एकांत वांटली जाल्यार मात्र पवित्र सभा जिवाळ जाता आनी आमची देवस्तुती अर्थाभरीत जाता आनी आत्मीक जिणेक पुरक जाता. नातर आमच्या स्वार्थी चिंतपाक म्हज्या नांवाक म्हज्या महिमेक जाता सोण देवाच्या महिमेक जायना. अंतू ह्या पत्रांत 14वो अंको तातूंत एक सर दिल्ली पळोवंक मेळटा. ती केली म्हणून सांगल्यार संवसार रस्त आसतना देवान आदावंक रचलो आनी ताज्या मागीर ताका न्हीद हाडली आनी ताज्या न्हिदेंत ताका एक बोर काडून एवेक रचली अशें म्हणून. आनी तेंच ह्या पत्रांत 32 अंक्यांत आमकां पळोवंक मेळटा. जेजू कुर्साचेर तो थंयसर उमकडटा आसतना ताका एक न्हीद म्हणले बरी आनी ह्या वरवीं ताजे तावन पवित्र सभा स्थापन जाली उब जाली म्हणून.
आनी आमकां आनी एक धर्म ताच्या खरेंच त्या पुस्तकांत पळोवंक मेळटा पवित्र आत्मो पेंतकोस्ताच्या दिसा आयलो आनी ह्या वरवीं ते शीस सकडी मोरया मागीर सांगत आशिल्ले भायर वचून तांणी सुवार्ता प्रगट करून सुरू केली आनी थंयसर पवित्र सभा स्थापन जाली जल्माक आयली म्हणून निजा की पवित्र सभा केदाळ जल्माक आयली ही स्वामी जेजू क्रिस्त कुर्सारूम कळोवन थंयसर प्राण सोडटा आसतना पवित्र सभा स्थापन जाली की या पेंतकोस्ताच्या दिसाक म्हणून आमी पवित्र या आमच्या देवस्तुतीन जसं आमी म्हणटा पेंतकोस्त पवित्र सभेच्या जल्म म्हणून पूण आतां सांगले सर जेजूच्या कडवळांतल्यान उमळ्ळें रगत आनी उदक पवित्र सभेक फुटली जर महास्तुतींत हें आसा जेजूच्या पवित्र काळजाच्या फेस्ता दिसा तें आसा देखून जेजूच्या कुशीतावन पवित्र सभा जल्मली आनी ह्या पवित्र उदका वरवीं आमी नव्यान जल्मल्या आनी आमकां साक्रामेंत फावो जाल्यात देखून आतां हीच घडी तीच घडी म्हणून सांगून आमकां भोव कश्ट पूण जेजू सोमिस्तेर आमी सगळो सांगाता घेवन जेजूचें कुर्साचें आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें चिंतप आमी सांगाता हाडल्यार म्हाका तें स्पश्ट जाता कित्याक म्हळ्यार आमी कुडके कुडके करून गेल्यार ते भोवश्या कश्टाचे आदीं निमाणो शुक्रार म्हूण नातुरलो निमाणो ब्रेस्तार म्हूण नातुरलो एकूच दिसा तिनी मिस्तेर ते संभ्रमतले पूण मागीर तें कश्ट जालें लांब जालें विशाल जालें म्हणून जेजूचें पुनर्जिवंतपण शनवारा जेजूचें मरण शुक्रारा मागीर हेर पुरो तें सांगात आयलें देखून सुरविल्लीं दस्तावेजां चरित्र आमकां इस्टर विजील मात्र आसा निमाणो शुक्रार मागीर आयलें तशेंच उरिल्लीं फेस्तां थोड्या फावटी तीं एकाच हातूं दिसा एकाच मिस्तेरांत समजूंक कश्ट जाता देखून ती विंगड केल्यात देखून आतांच्या आमच्या परिस्थिती प्रमाणे तें अंगास म्हूण सांगूंक जायना बगार पवित्र सभेक जेजू तावन पवित्र सभा जल्मली आनी पवित्र सभेक संस्कार दिले हें आमकां समजल्यार पुरो बेळ घडी सांगूंक आसा म्हूण बगता म्हाका निमाण एक सवाल फादर ते म्हळ्यार ह्या पत्रांतल्यानी विंगड तुमी ह्या देवस्तुतेचे परिणाम देखून मिसाच्या वेळार म्हणचे एक मागणें ही देवाची शेळी संवसाराच्या पाप काडटा म्हणून पाद्रा म्हणटा आसतना लोक म्हणटा तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली म्हणटा पूण ह्या जाक ही देवाची शेळी म्हणचे पयलें विंगड एक मागणें म्हणटा सोम्या जेजू क्रिस्त तुजी कूड आनी रगत हांव सेवंक वेता ती म्हज्या झटती आनी केंस ताडीन आसा पूण तुज्या काकुळतीन म्हज्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिव जेजू क्रिस्ताची कूड एकत पाद्रा बी सेवता लोकय सेवता पूण लोकांक तांणी म्हणच्या मागण्या प्रास ह्या जाकान म्हणचे मागणें चड अर्था बरी येत म्हळ्यार म्हज्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी आनी वखद दिव म्हणून लोकांक काल्याक एक ल्हानशें मागणें विंगड आनी ह्या जाकांक इल्लें चड अर्था बरीत मागणें पवित्र मिसांत आदीं जायतीं त्रिंदादीन रितीन मस्त मागणी आसली ती मागणी याजका पासत आसली ती देखून याजकांनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो त्या प्रमाणे वांटो घेवंक थंय हांगासर मागणी आसली आतां दुसऱ्या वातिकान विश्वास सभेन सांगल्यात ती मागणी एका वचनांत आसात आनी ती पाद्रापाक जाल्या बरी लोकांक आयकुवची गरज ना देखून पाद्रापाच्या भक्तीपणा पासत पाद्रापाच्या आत्मीक जिविता पासत पुरो समच्या प्रमाणे ती मौनपणी म्हणून जेवण आसा उदाहरणाक आमी हात धुता आसतना ताच्या पयलीं एक मागणी आसा ताच्या उपरांत हात धुता आसतना मागणी आसा आनी हें आनी एक मागणी आसा पयले मागणी आसा देखून ती लोव म्हणून जें म्हणून मिसालांत स्पश्ट सांगलां लोकांक आयकोवच्या तरी नंबरी न्ही लोव तें पाद्रापाच्या याजकाच्या मिसपेटोवच्या व्यक्तीच्या भक्तीपणा पासून पुराक जाल्लें आतां ही देवाची शेळी संवसाराचें पाक पडटा ती जुवांवच्या वांजेलांतली जुवांव बोतेसान सांगिल्लीं उतरां आनी तें आनी एक ती वांजेलांतलींच उतरां शातापातीन सांगिल्लें सोम्या तुज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली म्हणून देखून हाका ही दोन विंगड कॉन्टेक्स्ट ते सांगात हाडून घाल्यात आनी ताका एक संबंद दिला पूण याजकाक एक मागणी आसा कुमगार सेवच्या फुडें न्ही जाय की दोन आसात ऑर आसात तातूंत हें मोठवें आसा पूण अर्थ बरीच आसात देखून याजकान ताका कुमगार सेवच्या पयलें
पुराक जावच्या प्रमाणे त्या मागण्या आसात देखून मिसाच्या बलिदानान थोडी मागणी लो म्हणची आसात याजकान ती याजकान व्हडल्यान म्हणची न्हय ती स्पश्ट बरोवन गेलां तशेंच जी लोकां सांगतात आनी म्हणची आसात ह्या मागणे याजक लोकां सांगताय म्हणटा सोम्या तुज्या भितर येवचें म्हाका पळोवना देखून हें सकाळांक सुलाब जमच्या प्रमाणे तशें आसा केलां हें आदलेंच मागणें पूण तें आदलें मागणें लो म्हणूंक याजकाक चड तें लक्ती तुमी सांगल्या प्रमाणे देखून मौनपणान म्हणूंक सुचन आसा मोगाच्यानो फाटल्या गेले त्या आयतारा आनी आज आपोस्तलीक पत्र आशेवन आत्रेकतलो ह्या विशयांत 2 संवाद कार्यक्रम आमी चलयल्ले तुमच्या सगळ्यांच्या नामान मानादीक दोतोर रोनाल्ड सेरावो हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या संवाद कार्यक्रमा विशयांत तुमकां कांय सवालां आसा जाल्यार दया करून तुमी ती आमकां विचारी येता वॉट्सॅपा मुखांतर 9449821580 आनी जर तर तुमी ईमेल करचें तर onilds@gmail.com तुमकां समेजता की देव बरें करूं समट आणि सावाला
करून पराताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भाव वाडटान वाडल्यार खऱ्या भाव वाडटान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि ख्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.